नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। नवं मंत्रिमंडळ 2.0 सरकाराचे टुरिझम 2.0 IT 2.0 शिरोडकार म्हणटा सहकार चळवळ पावंक जाय तळागाळांत उदका पुरवणेंतूय लक्ष नवे मंत्री लागले कामाक। फ्री प्रेस जर्नल आणि नवशक्तीची द गोवन वार्ता आणि कोकण सादा वांगडा कंटेंट शेअरिंग कबलात कोकणी खातीर वावुरता म्हूण मुख्यमंत्र्यान केली फॉमेंतो मिडियाची तोखणाय। गोंय भारताची पर्यटन राजधानी करपाचेर गोंय सरकाराचें चल्लां काम। मुख्यमंत्री म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हेर गजालींचेर PPP तत्वाचेर काम चालू। काँग्रेस लोकांचे इश्यू घेवन कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन म्हणून वावुरतली। आप गोवा फॉरवर्ड RGPक एकठांय हाडपाचो मायकलाचो प्लान। कार्लोस पेरेर काँग्रेसीचो चीफ व्हीप। मोपा विमानतळ लिंक रोडाचे काम चालूच। प्रकल्प आडावपाचो पंचायतीक अधिकार ना। संचालकाच्या निकालाचेर वारखंड नाक जर पंचायत फुर्योज हायकोर्टांत वचपाची तयारी। चोवीस वरां मागीर सध्या 4 ते 5 वरां उदकाचे टार्गेट। नवो PWD मंत्री काब्राल म्हणटात दरेक मनशाक दिसाक 150 लिटर उदकाचे सध्या टार्गेट। रिझर्वॉयर बांदपाचो प्लान। रस्त्यांचेर CCTV बसोवन बेशिस्त लोकांक तालाव मारपाचो प्लान। येरादारी मंत्र्याची RTO ट्रॅफिक पुलिसां बरोबर बसका। उद्देगीक वसणुकांचो जातलो रिव्ह्यू। आणि कोविड काळात कंत्राटदार काम करपी आरोग्य खात्याच्या स्टाफाचो कंत्राट 1 वर्स वाडोवचो मुख्यमंत्र्याचे निर्देश। फुडें रेग्युलर पोस्टांक ह्या कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाचो पयलो विचार। नवे मंत्री कामाक लागले। आता टुरिझम आणि IT 2.0 दोन्ही खात्यांचो अभ्यास करून पावलां उखलतलो म्हणून नवो मंत्री रोहन प्रुडंटा कडेन उलयलो। सहकार मंत्री सुभाष म्हणटा सहकार चळवळ तळागाळांत पावंक जाय। PWD तांचें काम करता। तोवूय WRD मंत्री म्हूण उदकाच्या प्रस्नात खंय लक्ष घालतलो। शिक्षण खातें खंय ताणेच नाका म्हणून सांगिल्लें। शो मस्ट गो ऑन गेले म्हूण सांगपी रोहन खंवटे कामाक लागलो। 2.0 सरकारा सकयल टुरिझम 2.0 आणि IT 2.0। आता फुडलो प्लॅन पळयता आसतना वी नीड टू हॅव अ प्रॉपर प्लॅन इन प्लेस, अ रोड मॅप इन प्लेस। स्टेक होल्डर्सां कडेन घेवन बाकीच्यां कडेन उलोवन वी वील कम आउट एंड स्पेल इट आउट। जे कितें पयलीं जातालें तेजेर उलयना। गोवा डेफिनेटली वील हॅव अ गुड प्लॅन इन द फ्युचर। टुरिझम 2.0 आणि IT 2.0 with the government's initiative of 2.0 government of Dr. Pramod Sawant, I think lot of things will start moving by itself. Center BJP आशिल्ल्यान तांच्या कडल्यान खूबशे हेल्प घेवन सेंटरा कडल्यान वी वील रोल आउट प्लॅन्स। सहकार आणि WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारूय कामाक लागलो। शिक्षण खातें खंय ताणेच नाका म्हूण सांगिल्ले। आमचे जे धरणां जी आसात सालावले आसूं अंजुणे आसूं हे धरणाची सगळ्यांची निगा राखपाची बरोबरच तातूंत आनी सुधारणा करपाची त्या बरोबरच अजून नवीन प्रकल्प जे आसा पळय ते प्रकल्प आमी घेवचे पडटले। तिळाली प्रकल्प सारको प्रकल्प आमी विचार करचो पडटलो। नेबरींग स्टेट्सां बरोबर आमी टायप जमले टायप करून, पूण त्या शिवाय आमचे लोकल रिजर्वॉयर जे आसा पळय न्ही ते आमी तयार करचे पडटले। कॉपरेटीव मुवमेंट जो सहकार क्षेत्र जे म्हणटा पळय न्ही ते तळागाळांतले सगळे लोकां कडेन पावूंक जाय। हांव जवळ जवळ 50 वर्सां शिक्षण क्षेत्रांत काम करता। म्हजी संस्था सोडून इतर काही संस्थां भितर सुद्दां म्हजो आस्पाव आसा आनी त्यामुळे म्हटलें एक वेगळें क्षेत्र पळोवया आनी त्यानुसार आमी माननीय मुख्यमंत्र्यान सुचोवणी केली की शिक्षण खातें म्हजे दिवचें न्ही म्हाका। प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी। गोयच्या मिडियाच्या मळार फॉमेंतो मिडियाचें आनीक एक मोठें पावल। फ्री प्रेस जर्नल आणि नवशक्तीची द गोवन वार्ता आणि कोंकण सादा बरोबर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हजेरेंत कंटेंट शेअरिंग कबलात। कोंकणी भास आणि गोंया खातीर वावुरता म्हूण मुख्यमंत्र्यान फॉमेंतो मिडियाची
तोखणाय केली. भारताच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटीश राजवटीसावन 9 दशकां नेमाळ्यांच्या मळार खामो कसो उबो आशिल्लो फ्री प्रेस जर्नल आनी नवशक्ती द गोवन, गोवन वार्ता आनी कोकण सादा बरोबर कंटेंट शेअरिंगा खातीर कबलात जाली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हजेरेंत कबलात. This Free Press Journal is in the system for last 9 decades. So the format of media has been continuously trying to evaluate and improve and taking the feedback from the leadership to improve the quality of the leadership, quality of the reporting, as well as to reach the masses. I think this 9 years of learning and experience, which has been gathered by the Free Press Journal, that will now be available to our team to improve on the quality. I think most important for us is, as rightly said by Pramod, the way the Goa is being projected today. Now is an opportunity to use this medium of, especially the Free Press Journal or maybe India Ahead, to project in the right way. And I think that is the biggest opportunity that is going to come with the collaboration of this. We are happy to join hands with the Fomento Group, promoters of the Goan Everyday, its sister publication Goan Varta in Marathi and Konkan Saad from Sindhudurg for content sharing, and we have already launched the Sindhudurg edition of the Free Press Journal with them. Thank you so much, Joe. Without you, it would not have been possible. First of all, I congratulate for the Fomento Media and also for the Free Press Journal, which is the oldest media house in Mumbai. Their work during the freedom struggle movement of India. Especially, I salute to Mr. S. Sadanandan, who is a real freedom fighter and who has worked for this journal. Really, I think that time it is very difficult time to work in a media house. At that time, the S. Sadanandan, who have started the media and who have given the so many press, medias regarding the freedom struggle in 1928. See, at that time, I think there is not a single paper of the Indian origin. That time you people have started. Really, I salute for your media house and congratulations once again for you people. लोक लॉसान वयता त्या बिझनेसान सहसा इन्व्हेस्ट करिना आणि कोविडातल्या ह्या महामारीच्या काळात सुद्धा म्हणजे कदाचित लॉसान वचूय शकता हे खबर आसतनाय बी एखाद्या मिडिया हाऊसात इन्व्हेस्ट करप हे कॉंग्रॅच्युलेट करपाक जाय फॉर द फॉमेंतो मिडिया, बाबा उदूद बाब तिमलो अँड अंबर बाब तिमलो अँड फॉर द लुईस. इतके सगळे आसतना सुद्धा गोवन वार्ता लाईव्ह चॅनल सुरू करप, कोंकणी सारकिलो भांगारभूंय पेपर सुरू करप आणि त्याच बरोबर म्हणजे गोंयचीच काळजी करिनात तर सायडीकच्या सिंधुदुर्गाची काळजी करता आणि तांच्याय खातीर सिंधुदुर्गा लाईव्ह सुरू करप खरोखरूच मनापासून अभिनंदन करता. आमी सुदोदीत गोंयकार कोंकणी आमची मायभास म्हणटा, बट तीच कोंकणी मायभास जगाच्या नकाशाचेर पावोवपा खातीर जर कोणी काम केलां आसत जाल्यार म्हाका दिसता ते फॉमेंतो मिडियात. हांव फॉमेंतो मिडियाचे खूब खूब अभिनंदन करता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंय देशाची पर्यटन राजधानी करपाचेर गोंय सरकार काम करता म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. सरकारान हे नजरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि हेर गजालींचेर PPP तत्वाचेर काम करूंक सुरू केलां. फ्री प्रेस जर्नल आणि नवशक्तीची द गोवन, गोवन वार्ता आणि कोंकण सादा बरोबर मुख्यमंत्र्याचे हजेरेंत कंटेंट शेअरिंग कबलात जाली. थंय मुख्यमंत्री उलयलो. ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आमी गोंय जर फुडें वतले आसत, गोंय जर टुरिस्टीक स्टेट म्हणून फुडें येतले आसत, म्हणजे टुडे यू हॅव पब्लिश्ड इन युअर पेपर, इट इज ट्रू, Goa being the capital of India in a tourism, definitely we are promoting, we are developing that type of infrastructure jointly in the PPP sectors also. हाज्याय फुडें आमचो सगळ्यांचो हावेस आसतलो, सरकाराचो हावेस आसतलो. गोंय राज्य हे देशाची टुरिस्टीक राजधानी जावची आणि ताच्याच खातीर आमचो सगळ्यांचो प्रयत्न आसतलो, सरकाराचोय प्रयत्न आसतलो. बट फक्त सरकाराचो प्रयत्न आसलो म्हणून जावचो ना, ताका जर प्रमोट करतले आसत जाल्यार म्हाका दिसता मिडिया हाऊसान ते प्रमोट करप चड गरजेचें आसता. बिजनेस, एड्युकेशन्स फॉर द इन वेरियस इन टुरिजम इंडस्ट्री, इन वेरियस इन इंडस्ट्री फील्ड, so that will help for the Goan and Goan industry. So at this venture I'll tell, so the government is always supportive for the media and for the you people in future also. Definitely we will promote our state as a touristic state and one of the best
tourism industry for the will promote Goa as being the best tourism state in India. काँग्रेस काही लोकांचे इश्यू घेऊन कन्स्ट्रक्टिव्ह ओपोजिशन म्हणून वावरतली. मायकल उलयला आप गोवा फॉरवर्ड धरून पर्सनली आर्जीकय मेळटलो म्हणून मायकल सांगता. मायकल काँग्रेस विधिमंडळ गटाचो फुडारी जाल्यार चीफ व्हीप म्हूण कार्लोस फेरेर. काँग्रेसीन विधानसभा सचिवालयांत दोनूय नेमणुको अधिसूचित केल्यो. Play a very constructive role of the opposition in the coming days and months to come. We will take up issues all over Goa. We will be meeting आमचे आप पार्टीचे 2 MLA हातींचे तेंकाय पर्सनली मेळटलो, आरजीचे MLA पर्सनली मेळटलो. गोवा फॉरवर्ड आमचो जो अलायन्स पार्टनर आसलो बाब विजय सरदेसाय जो प्रेसिडेंट आहा गोवा तेकाय पर्सनली हांव मेळ्ळो आहा असो. सो आय विल बी मिटींग एवरीवन. आमी एक एग्रेसिव्ह ऑपोजिशन लिडर पळोवंक शकता ह्या फावट. जेन्ना जेन्ना एग्रेसीव रावपाक जाय तेन्ना तेन्ना एग्रेसीव आमी रावतले. इट इज मोर ओवर टेकिंग अप इश्यूज ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. मोपा विमानतळाच्या लिंक रोडाचें काम बंद करूंक आदेश दिवपाचो नागझर वारखंड पंचायतीक अधिकार ना. पंचायत संचालकान पंचायतीचे नोटीशीचेर सुनावणी घेवन निकाल लायलो. पंचायत सविस्तर निकाल मेळटलो म्हणून रावल्या. हायकोर्टांत वचपाची तयारी. लोक म्हणटा पंचायत संचालकाच्या कोर्टा कडच्यान वेगळी कसलीच अपेक्षा नाशिल्ली. शेता भाटा गांवचे झरे आणि निसर्गिक संपत्ती काबार करून मोपा विमानतळाचो लिंक रोड चल्ला म्हूण वारखंड नागझर गांवचे लोक आणि शेतकारांनी बोवाळ केल्लो. पंचायतीन काम बंद करपाचो आदेशय दिल्लो, मात पंचायत संचालनालयान ताचेर स्टे हाडली. ह्या प्रकरणाचेर कायदेशीर सुनावणी करून निमाणे पंचायत संचालनालयान निकाल दिलो. रस्त्याचे काम चालूच उरतले. आयज ऑर्डर प्रोनावन्स केली तांणी अपिलांत जे कॉन्ट्रॅक्टरान अपील फायल केला ते अलाव केला आणि आमी काडिल्ली स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती विथड्रॉन केला. डिटेल कॉपी जजमेंटाची कॉपी आमी अप्लाय करतले आतांच आणि ते वाचन करून जातकच आमी फुडलो निर्णय घेतले. पूण आमी सगळे जाण ह्या ऑर्डरीक आव्हान दितले, चॅलेंज करतले अपेलेट कोर्टात. हो निर्णय स्वाभाविक आसलो. तेंचे कडल्यान जास्त अपेक्षा धरप म्हटल्यार आमचीच मूर्खपणा जातली आहले खबर आहलेले. पूण तरी आसतना प्रोसिजर हो फॉलो करचोच पडटा. तेंचे डे वनाच्यान जो बिहेवियर आहलेलो तेजे वयल्यान कळटाले की हे गव्हर्मेंट सांगता तशें वागतात. ऑथॉरिटीज हे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आसूं नाल्यार कितें आसूं, पूण तेंचे कडेन ऑथॉरिटी घेवपाची एटलिस्ट ह्या मॅटरान तरी कॅपेसिटी ना हे आयज सिद्ध जाल्लेले आसा. नागझर वारखंड पंचायत आता डिटेल जजमेंटाक रावल्या. हायकोर्टात वचपाचो खंय विचार चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लोकांक दिसाक 4 ते 5 वरां तरी उदक मेळूंक जाय. दरेक व्यक्तीक दिसाक 150 लिटर उदक जायच म्हणून नवो PWD मंत्री काब्राल प्रुडंटा कडेन उलयला. सगळ्यांक 24 वरां उदक पावप सध्या शक्य ना. आपल्याकय 4-5 वरां येता. आमी मॅनेज करतात म्हणून मंत्री सांगता. वॉटर रिजर्वयर बांदतले जाल्यार जमीन मेळना. लोक खंय जमनी बेकायदेशीर आडायतात. लायटीच्या खात्यांत फाटल्या विधानसभेत परफॉर्मन्स दाखयल्ल्या काब्रालाक आता PWD लोकांच्या पोटा पाण्याचो नित्याचो प्रश्न करून दाखयतलो जाल्यार खूब कितें आसा. काब्रालान सध्या उदकाची वेवस्था जाग्यार घालूंक लक्ष घाला. 24/7 मागीर सध्या दिसाक 4-5 वरां तरी उदक खंय जायच. की एक घरान मिटर घेता आणि भाड्यान मागीर 10 घरां दवरता. असले गोश्टीचेर हांव लक्ष दवरचो ना आनी म्हाका दिसता हेजेर आमी कारवाय करतले आनी सारकें एक्शन घेतले. असली गोश्टी जायना. पूण म्हजो प्रयत्न आसतलो की लोकांक 150 ते 200 लिटर एक मनशा फाटल्यान दिसाक हे एटलीस्ट 4 वरां मिनिमम 5 वरां उदक कंटिन्युअस तांकां मेळोवपा खातीर आमी म्हाजो प्रयत्न आसतलो. 24 वरां आमचें स्वप्न आसाच. 24 वरां हांव नको आज कमेंट करूंक शकना, पूण 4-5 वरां उदक हाडपाक जाय. हांव आतां स्वता थर्ड फ्लोरार रावता. म्हाकाय उदक रातचें जाता. आमी मॅनेज करता. म्हणजे घरकान्न जी आसा घर उदक भरून दवरता आनी आमी मॅनेज करता. 24 वरां म्हाका येना उदक.
नवीन वॉटर रिजर्वर बांदतले जाल्यार जमीन ना. लोक बेकायदेशीर पद्दतीन जमीन आडोवन पब्लीक हेल्थाच्या नांवान कनेक्शनां घेतात. असले प्रकार खंय आदी बंद करचे पडटले. उदक दिवपाक आनी लायट दिवपाक हे आमी प्रयत्न केलो. लास्ट पॉवर पोर्टफोलिओ आसा तेन्ना आमी उदक सगळ्यांक दिवपाचो प्रयत्न केलो. आमचे मतदारसंघात अशे 1-2-3 कडेन उदकाचो प्रॉब्लम आशिल्लो, ताका सोल्युशन काडलें. अजुनूय थोड्या एप्रील मे म्हयन्यात आसता. कितें आसता की गव्हर्मेंटा कडेन जागो ना आनी जरी तरी हो GSला हो रिजर्वर आमी करूंक शकता, तो जागो आमचे कडेन ना. आतां हांगा प्लॉट विकता, प्लॉट पार्किंग करता, इलिगल घरां बांदता, पब्लीक हेल्थ अंडर ते घेता. हांव ऑनरेबल CM कडेन रिक्वेस्ट करतलो जे करून इश्यूज हे उदकाचे सॉर्ट आउट जायना, कोणाक न्यू कनेक्शन दिवपाचें ना. हांव ऑनरेबल CM कडेन रिक्वेस्ट करतलो. प्रुडंटा खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकार. रस्त्यांचेर CCTV बसोवन बेशिस्त गाडयो चलयतल्यांक तालाव मारपाचो येरादारी खात्याचो प्लान. नेम मोडटल्यांक तालाव घरा पावतलो तेन्ना लाचखोरीचो प्रस्नूच येवचो ना म्हूण येरादारी मंत्री माविन प्रुडंटा कडेन उलयला. ताणें RTO आनी ट्रॅफिक पुलिसांची बसका घेतली. नवो येरादारी नेम आनी फायन केंद्रान लायल्यात म्हणून राजांव. इंडस्ट्रियल इस्टेटीचोय तो रिव्ह्यू घेतलो. This is a central law, Motor Vehicle Act. Implementation स्टेट्सीं कडेन येता. तरी आसतना सप्टेंबर 2019 जो कायदो आयलो आमी आतां इम्प्लिमेंट केला 1 एप्रिलासून. हांवें खेड्यांनी कितें पळयलां, गांवांनी कितें पळयलां, इवन थोड्या सिटींनी आमचे आवय बापूय आसता, गव्हर्मेंट सर्वंटूय आसता, बाकीचे आसता. भुरग्यां ते स्कुटरीचेर ना बायकाचेर घेवन वयता, स्कूल युनिफॉर्म घालून आसता. हांवें म्हणलां तांकां चॅलेंज अजिबात करप ना. 500 रुपया फायन आसल्यार, 1000 रुपया फायन आसल्यार, 2000 आसल्यार ते रस्त्यार ते पुलीस रावता ते वा आमचे अधिकारी रावता ते करप्शन करता, आरोप येतलेच. म्हाका दिसना हे आरोप सारके आसा म्हणून. व्यवस्थीत कॅमेरा आमी बसयतले, हाय रेझोल्युशन कॅमेरा. ऑटोमॅटीक लोक रस्त्यार पुलीस रावता, RTO रावता ते रावपाना. केन्नाय दिसतले, सदां दिसता ते भाशेन दिसपाना. सो ऑटोमॅटीक कॅमेराचेर फोटोग्राफ येतलो. एडवान्स कंट्री आहा ते भाशेन तुज्या घरा चलन पावतले. म्हाका खबर आसा इंडस्ट्रीज कशे सांबाळपा जाय आनी आमचे अनएम्प्लॉयमेंट जी बेकारसाण आसा ती कशी काबार करपाची, कशी काबार जातली. सगल्यांक आमी गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक शकना. सो एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्री आमी एलाव करपाक जाय. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावत प्रुडंट. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल ऑर्गॅनिक आणि कोल्ड प्रेस नैसर्गिक रितीन केला. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑइलान आसा नीम, सेडरवूड, विटामिन ई आणि लेमन जे केसांच्या मुळापर्यंत वयता आणि हेअर ग्रोथ वाडयता. लागींच्या सुपर स्टोर, फार्मसी आणि ऑनलाईन मेळटा. आमचे ओल्ड गोवाचे हेअर ऑयल. मुंबई गोंय महामार्गाचें काम एका वर्सांत पुराय जातलें म्हणून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उलयला. रायगड 132 कोटी रुपया मोडून हायवे येता. बुन्यादीच्या सुवाळ्याक गडकरी उलयलो. मुंबई गोवा हायवेचें काम 11 टप्प्यांनी चल्लां. राना खात्याची परवानगी, भूंय संपादन असले गजालींक लागून कळाव जालो. आतां खंय तसल्यो आडखळी मिटल्यो. मुंबई गोवा रस्ता जो आहे त्याच्यातल्या अडचणी बऱ्याच होत्या, बऱ्याच सुटलेल्या आहेत. आणि निश्चितपणे मी आत्ताच्या जुन्या आधीच्या कार्यक्रमात आश्वासन दिलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीत 1 वर्षाच्या आत मुंबई गोवा रस्त्याचं काम पूर्ण केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही, हे पण वचन त्यांना दिलेलं आहे. हा सगळा खरं म्हणजे रस्ता जो आहे तो कॉन्क्रीटचा आहे आणि त्यामुळे हा रस्त्यावर खड्डे पडणार नाही, कारण कोकणात पाऊस खूप पडतो. त्यामुळे हा सगळा कॉन्क्रिटीकरण केल्यामुळे नक्कीच हा रस्ता चांगल्या क्वालिटीचा राहील. उदकाची बिलां देमायज मारतात म्हणून सावड्ड्या टोनी नगरांतल्या लोकांचो PWDचेर मोर्चा. बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्याक येनात. बिलांचे युनिटूय डबल वाडिल्ले दाखयतात. उदकाचे रेटीचो नवो स्लॅब सारको ना म्हणून लोक तापला. PWD म्हणटा बिलां सारकीं आसात. 40% लोकांक खंय फ्री उदक मेळना. 10% लोकांचो स्लॅब बदलला.
सरकार म्हणटा 16,000 लिटर मेरेन नळाचें उदक फ्री, मात जो तो दे मायज बिलांच्या नांवान बोवाळ मारता. उदकाची बिलां म्हयन्याच्या म्हयन्याक येना ती येना, वेल्यान वाडोवन येतात म्हणून वता वता थंय इशू. सावड्ड्या टोणी नगरांतलो लोक PWDचेर पावलो. उदका बिलां जी वाडोवन येयल्ली ते मातशें आमकां ते रेक्टिफाय करून दिवची म्हणून, म्हणल्यार अजून तेजेर कांयच एक्शन घेतलेलें ना. आनी परत 6 तारखेची लास्ट डेट आसा. 4 तारीख जाली तरी कोणूच कांयच रिप्लाय दिलो ना, तेजें कांयच हें करूं ना. ते 6 तारखे आमी खंयच्यान भरपाचें, तेका लागून आमी हें घेवन येयल्या. फ्री उदकाची स्कीम काडटना स्लॅबाची रेट केल्या ती खंय सारकी ना. तितलेंच उदक वापरूनय युनिट डबल येवंक लागला. बिलां दे मायज. लिटर फ्री आसा म्हणून तेजी वयर जी टॅरीफ लायल्या ती आमकां मान्य ना. ती तेका लागून लोकांची बिलां परत वाडोवन येयल्या. युनिट वाडल्या. युनिट कशें वाडल्या म्हणजे तेच समजना. तो एक सस्पिशियस हें आहा. युनिट कशें वाडल्या म्हणजे म्हाजे म्हयन्याक 30 युनिट जाले ते 70 येयल्या, म्हणजे ऑलमोस्ट डबल जाल्या. ते कशें जावंक शकता? हेका लागून आयल्यात कित्याक हे युनिट सगळे वाडिल्ले आसा आनी ही गरीब परिस्थिती लागून आमच्यान भरपा जायना. तुमी 2-4 म्हयन्याक बिल एक बराबर दिता ते आमच्यान भरपा जायना. रुमा सुद्धा 4-5 हजार आयला, 14 हजार आयला. एक एकट्याक रुमाच्या 4-4 हजार कशी भरतली? तुमकां कितले येयला? आमकां आयला 20 काय 14 हजार आयला. पयले कितले येताले? पयले आमकां येताले एक 1,500 जावं 500 नाल्यार 1,000. PWD म्हणटा बिलां सारकीच आयल्यात. 40% लोकांक खंय फ्री उदक मेळ्ळा. 10% लोकांचोच इश्यू. 40 युनिटाच्या वयर 40 युनिट मेरेन पयलींचीच रेट आसा. आमी आतां डाटा काडिल्लो 40% लोकांक झिरो बिलींग जालां. 40% जवळ 45% जालो इश्यू ना. ते 40 युनिट पडले भितर 40 युनिट 85% जाले इतलो. फक्त 10% जे आसा पळय ते 40-50 हाज्या मदीं ते फ्लॅट रेट आयल्या. एक ते बी एक सगळे 10% रेट दे तांचो सगळ्यांचो इश्यू ना. कित्याक थोड्यांक खबर आहा थोड्यांची कलेक्शन आसा एकूच कलेक्शन आसा. पूण सायडीन कितें आहा एक 2-3 लाख रूम भाड्यान आसा. ताका लागून 40 युनिट म्हणजे 40,000 लिटर एका फॅमिलीक आनी कितले जाय? प्रुडंटा खातीर कृष्णानंद पेडणेकार. राष्ट्रीय पांवड्यार काम करपी TMC बरोबर गोंयचे TMCकय धपको बसपाची चिन्नां. TMCचो हरियाणाचो फुडारी अशोक तंवर आपात चल्लो. विधानसभेक गोंयांत TMCचे बाबत परफॉर्मन्साचो रिव्ह्यू घेवंक नेमिल्ले समितीचो तंवर अध्यक्ष. हालींच ताणें गोंयच्या TMCची बसकाय घेतिल्ली. TMC गोंयभर वावराक लागतली म्हूण अध्यक्ष कांदोळकार तेन्ना उलयल्लो. गोंयचे विधानसभा वेंचणुकेत 0 परफॉर्मन्स केल्ल्या गोंय TMCक आनीक एक धपको बसपाची चिन्नां. गोंयचे बाबतींत कामगिरीचो रिव्ह्यू घेवंक नेमिल्ले समितीचो अध्यक्ष अशोक तंवर आपाक जॉयंट जावं येता. तंवरान 26 मार्चाक सुस्मिता देव आनी सौरव चक्रवर्तीक घेवन गोंयच्या निकालाचो रिव्ह्यू घेतिल्लो. गोंयभर TMC विस्तारपाचे ते वेळार थारिल्ले. किरण कांदोळकार उलोवन मेकळो जाल्लो. हरियाणा विधानसभा वेंचणुकीचे फाटभुंयेर अशोक तंवर आपाक जॉयंट जावं येता म्हूण खबर पातळ्ळ्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कुट्टी खांडेपार पंचायत वाठारांत पंचायतीची बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डा आड मोहीम. फाटल्या 7 दिसांत 3रे स्क्रॅप यार्ड निखळायलें. कागाळी येता तश्यो खंय पंचायत कारवाय करीत रावतली. सरकाराचे सगळे नेम पाळून स्क्रॅप यार्ड करूं येता म्हणून फोंडेचो BDO सांगता. एक्चुअली आमची कुट्टी खांडेपार जी पंचायत आसा ताची कंप्लेन आयिल्ली. कंप्लेन येतकीर आमी एज पर पंचायत राज एक्ट जी प्रोसेस आसा तो केलो आनी तातूंत भितर इन्स्पेक्शन आसता, शोकोज नोटीस आसता, टायम दिवपाचो आसता हेका रिस्पोंडंटाक, ते सगळें दिवन डेमोलिशन ऑर्डर काडपाची आसता. अंडर सेक्शन ती बी काडून पंचायतीन फायल मागीर डेमोलिशन स्क्वॉड डेप्युटी कलेक्टर सालसेत आनी इन्चार्ज ऑफ डेमोलिशन स्क्वॉड हांगा पंचायतीन डेमोलिशन स्क्वॉड रिक्विशन करपाक पडटा. सो ते तेंच्यांनी केलें आनी एज पर डेप्युटी कलेक्टर्स ऑर्डर आयज डेमोलिशनाक बेस्ड ऑन पंचायत ऑर्डर डेमोलिशनाक आयिल्ले कडेन आयज मेरेन दिसता हे 4थे 3रे आनी फुडें आनी आसा डेमोलिशन आनी खंय खंय कंप्लेनी आसा तेजे परस एक्शन करीत आसा आमची पंचायत. कंप्लेन इंडिविज्युअल करता, केन्नाय NGO करता. तशें कंप्लेनंट खूब आसतात, तशें स्पेसिफीक अशी कॅटेगरी ना कंप्लेनंटाक. स्क्रॅपयार्ड ते एज पर स्क्रॅपिंग जी पॉलिसी आसा गव्हर्मेंटाची त्या प्रमाणे परमिशन घेवन तेंच्यांनी करपाचें. ताका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें ऑथरायजेशन आनी वेरियस गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जी आसा तेंची परमिशन आसता ती सगळ्यांनी घेवन मागीर सेटअप करपाचें.
हांगा पळयलें तांचे कडेन कांय नाशिल्लें अशें दिसता म्हाका. सो पंचायतीन एक्शन घेतलेली आसा. थोडी जशी कंप्लेन कशी येत रावतली आनी जो पर्यंत पंचायत डेमोलिशन ऑर्डर काडून आपयतले तशें जावपाक शकता फुडें डेमोलिशन. गोंयच्या रस्त्यांचो दर्जो काबार तो फक्त भ्रश्टाचारान. कॉन्ट्रॅक्टरांक कमिशन खावोवचें पडटा. परिणाम कामाचेर. बाणावलेचो आमदार वेंजी सांगता कितलीं वर्सांच चलत आयिल्ली पद्दत खंय मोडची पडटली. आपाच्या दोनूय आमदारांची जागृताय मोहीम सुरू. अशें केल्यार खंय कॉन्ट्रॅक्टरी कमिशन दिवपाचें बंद जातलें. एज अ कॉन्ट्रॅक्टर जायतीं कामां पेंडींग आसात. ते कित्याक म्हणटात आमी कमिशन दिल्लें आहा, आमच्या कडल्यान पयशे ना काम करपाक, आनी हें पयल्यासान चलत आयिल्लो आहा आनी बरी क्वॉलिटी आमकां मेळना कामांची. सो आतां आमी स्टेप घेता. आतां आमी वेर्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन हें कॉन्सेप्ट आहा तो बंद करपाक. म्हाका दिसता दीस इज द नीड ऑफ द आवर. वी हॅव स्टार्टेड. बाणावलेच्यान कॉमर्स जालां, आतां वेली वयतली तें होच प्रोसेस. सो द आयडिया इज करप्शन फ्री गव्हर्नन्स, कमिशन फ्री गव्हर्नन्स. हें करपाक आमी हें पावल मुखार मारलां आनी हें पावल मुखार मारलें तेंको दिवपाक बाणावलेच्या लोकांनी आमकां वेलकम केला. हितून ऑपोजिशन आनी रुलींग म्हूण कांय ना. सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कमिशन चलता. सो आज जरी तरी आमी मुखार सरले, आज हें अवेरनेस कित्याक करपाक जाय. जितली तूं अवेरनेस करतलो हे गोश्टींचेर तितले प्रत्येक विजिलंट जातले. म्हाका दिसता थोड्या टायमान असलो टायम जातलो की कॉन्ट्रॅक्टर मुखार येतलो आनी सांगतलो आपण कमिशन दिना. गोंयांत शिक्षण क्षेत्रांत क्रांती घडोवपी खुबशे नेते आतांय सरकारान आसात. मुख्यमंत्र्यान तांकांच शिक्षण खातें दिवचें म्हण आपाची मागणी. रवी नायक आनी सुभाष शिरोडकराची तोखणाय. आमकां असो डावट आसा की ही जी खाती वाटपाचो उशीर जाला, खूब लोकांक दुबाव आशिल्लो कित्याक लागून काय म्हणून. आमकां दिसता की हें ऑप्शन जावपाचें उरलेलें, कारण हें सरकारूच अशें कॉम्प्रोमायजाचें सरकार. हे खंयच्या खात्यांतल्यान कितले पयशे म्हाका कितें येतले हेजी गणितां मांडप चालू आशिल्ली आनी ती बसनाशिल्ली. म्हणून म्हाका दिसता हो इतलो उशीर लागलो हांकां खाती वाटपा खातीर. एज्युकेशन कोणाक दिवचें हें ज्या मिनिस्टरीन जे मंत्री घेतल्या तातूंत कितलेशेच मंत्री आसा जे शिक्षण क्षेत्रांत आपापल्या वाठारांत काम केल्ले आसा. सुभाष शिरोडकरा सारको जाणें क्रांती घडयल्या. आमचो रवी बाब नायक, म्हाका तो कितलो शिकला म्हाका डावट येना, पूण शिक्षण क्षेत्रांत ताणें क्रांती केल्या, जाका विजन आसा. प्रमोद दोतोर बाब खूब हुशार आसा. ताका फक्त याद करून दिवपाक सोदता की बऱ्या मनशाच्या विजन आशिल्ल्या मनशाच्या हातीन ते दिवचे. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बेतालबाटी पॅरिशनर्सान इस्टराचे तयारे निमतान वे ऑफ द क्रॉस ऑन देअर बीच रॅली दवरिल्ली. क्रिस्तांवांनी बेताळबाटी दर्यादेगेर रॅली वेली. जेजूच्या पावलार पावल मारून सगळ्यांनी बरो मार्ग धरचो म्हूण वे ऑफ द क्रॉसाचो उलो. याज्ञिकी प्रवादीक आनी रायपणाचें कार्य. आमचे याज्ञिकी कार्या वरवीं आमी तुजो मोग आनी सेवा करता. प्रवादीक कार्या वरवीं आमी तुजे उतर परगटूंक वायटाचेर निशेध आमी मारता. तिबेरीच्या दोर्याशी जेजू दिसती पडलो. सिमाव पेद्रू जोगणो म्हणलोलो तोमास, गालिलेंतल्या कानाच्या नातानाल, जुदेचे पूत, ताचे सिसा मोदले आनी दोग एकठांय आसले. मडगांव पालिकेन गांधी मार्केटांतली 2 दुकानां सापूच उणे रेटीन पावणेर दिलीं म्हूण विरोधी नगरसेवकांचो बोवाळ. जाप विचारूंक ताकतिकेची बसका आपयली जाल्यार कोरम ना म्हूण फुडें धुकल्ली. कोरम जावंक जायना म्हूण खंय थोडे नगरसेवकांक कडेक दवरले.
नगरसेवक दोन्ही दुकानाची परत पावणी करची म्हणून मागतात. मडगांव पालिकेची आयिल्ल्या दिसा कफू जावा. आतां खंय पावणेर 2 दुकानां कमी रेटीन दिली. जाप विचारूंक बसका आपयल्यार कोरम ना. कोणी तरी खंय मिटिंगेक आपयिल्ल्यांच्या लिस्टांतली 2 नांवां खोडल्या. PW रेट 2007 तो चड दिता आनी आतां तो कमी येता. विचारल्यार सांगता तेन्ना खंय ती न्यू बिल्डींग आशिल्ली आनी आतां खंय ना. पूण न्यू बिल्डींग आशिल्ली तेन्ना तुका पॉप्युलेशन कितलें आशिल्लें, तेन्ना गांधी मार्गान लोक कितले येताले आनी आतां कितले येता. भाडें कोणी दिता मरे, 10-15 हजार कांय नाही दिता मरे लोक. हे अस्सल फटींगपणां जाल्ली आसा. तांच्यांनी आमची मागणी आसा, आमी सोडपाना, रिऑक्शन करपाचें तांच्यांनी. हेजेर कळटा की सारकें प्री प्लॅनिंग करून तेंच्यांनी हें दवरलें. आज येवची ना म्हण. जेन्ना आमी फाटीं सोपो जे ऑक्शन केलें तेन्ना ऑक्शनाक टायमार तेंच्यांनी डिविजन वोट मागले आनी सगळ्यांनी हातूर काडून तेंच्यांनी पास करून घेतले. आज कित्याक तुमी डिविजन वोट करपाक तुमी कित्याक येवना. हेजेर कळटा की तुमी फक्त तुमी प्री प्लॅनिंग करून आयले आनी फक्त आमकां जे आमगे बसीन आसले तेंकां फक्त तुमी सामोसा आनी बिस्कीट आनी च्या पिवली इतलेंच. 2 विड्रॉ करूंकूच ना. 16तल्यान 2 भितर ना. एक लता पेडणेकर, एक सुशांत गडेकर. ही 2 नांवां एंट्री करता आसतना झेरॉक्स कॉपी दाखयल्या. कॉपी आसा आमचे कडेन आनी भितर ते 2 कट केल्या ऑफिसान. आनी कावन्सिलरांनी म्हणून 16 जाणांनी सायन मारला, तांणी प्रेजेंट रावपाचें आनी ओपोज करपाचें. तातूंतले आमचे कावन्सिलर आयले, सगळे टोटल आयले, बाकीचे खंयचे ते येवना आनी तांकां सगळ्यांक खंय एका जाग्यार दवरल्या काय धाडूंक ना देव जाणा. कारण आमदार तातूंत आसतलो मडगांवचो सामील. हे 100%. कित्याक जे पळय जे ऑक्शन जाल्लें तांच्यांनी एक तर आमकां मार्केट कमिटीक सांगना आनी पयलींचे 2018 ते मार्केट कमिटी कडल्यान जे पळय तांच्यांनी रिजोल्युशन घेतिल्लें तें आमकां लागना. सीओ म्हणटा कोरम ना म्हणून मिटींग दुखल्ली. As per the Municipality Act, Section 79(2), it says that for any special meeting, there should be half the number of the councillors present for the taking any decision. Since there was no quorum today, the matter had to be adjourned. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.